केरी चेकपोस्टाचेर बेळगांव सावन गोंयांत इनोव्हा कारींतल्यान हाडिल्ल्या बेकायदेशीर 400 किलो गोमांस जप्त केले। ह्या प्रकरणात 27 वर्साच्या सोहेल मुबारक बेपारी ह्या तरणाट्याक अटक केली आणि दोनूय वांगडी सध्या फरार आसात। बेळगांव सावन गोंयांत बेकायदेशीर गोमांस तस्करी जातली अशी माहिती सुत्रांकडल्यान बजरंग दल आणि गोप्रेमींक मेळिल्ली। हे फाटभुंयेर केरी चेकपोस्टाचेर गाडयांची तपासणी करपाक सुरवात केली। उपरांत आयतारा फांतोडेर बेळगांव सावन गोंयांत येवपी गाडयेन 400 किलो गोमांस जप्त केला। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। मजगतीं कुळ्या पुलिसांनी मोले चेकपोस्टाचेर हुबळी सावन मडगांवां बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपाक हाडिल्ले 800 किलो गोमांस जप्त केला। एके 7 वर्सां पिरायेच्या सांचली भुरग्याचेर गाडयेंत लैंगीक अत्याचार करपाचो संतापजनक प्रकार दिवचल तालुक्यांत घडला। ह्या प्रकरणात 47 वर्सां पिरायेच्या नराधमाक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। ह्या प्रकरणात पुलिशेन कार लेगीत जप्त केली। पुणे औद्योगिक वसणुकेतल्या कॅडिला कंपनीच्या कामगारांनी फोंड्यां आंदोलन केले। कंपनी थळाव्या लोकांच्या बदला भायल्या राज्यांतल्या कामगारांक नोकऱ्यो दिता। सध्या नोकरी करपी कामगारांचेर कंपनी अत्याचार करता। पगार वाड तशेंच हेर मागण्यो प्रलंबीत आसात। देखून कंपनीन ह्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार येता त्या 26 ऑक्टोबराक गुजराताक आशिल्ल्या मुखेल कार्यालयात मोर्चा व्हरतले म्हणून कामगारांनी शिटकावणी दिल्या। आयतारा सांखोड्या वाठारांतली ग्रामसभा जाली। ह्या ग्रामसभेक पंचायत क्षेत्रांतल्या शिक्षण संस्थेक आर्थीक मजत करपाचो थाराव घेतलो। खर्चाच्या व्हावचरा वयल्यान थळाव्यांनी प्रश्न विचारिल्ल्यान सरपंच संजना नार्वेकार आनी ग्रामसभा तहकूब केली। ह्या खर्चाचे व्हावचर ग्रामसभेक सादर करतले अशें आश्वासन सरपंच संजना नार्वेकार हांणी ह्या वेळार दिलें। मळकणे पंचायतीच्या ग्रामसभेत लायटीचो विशय तापलो। पंचायत वाठारांत दिसाक 6 ते 7 फावट लायट वता। मात हे विशीं कागाळ करतलो जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यांकडेन संपर्क जायना। पंचायतूय हातून लक्ष घालिना अशें थळावे सांगतात। हे विशीं संबंदीत अभियंत्यांकडेन चर्चा करतलो म्हणून सरपंचान आश्वासन दिलां। ग्रामसभेत मैदानाची अवतिकाय तशेंच रस्तो रुंदीकरणाचो विशय चर्चेक आयलो।
साष्टी वारका पंचायत वाठारांतल्या चर्चीच्या फाटल्या वटेन 2 स्कुटरींक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या दोनूय स्कुटरी विनंती कोलकारांच्यो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उजो लागीं लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. स्कुटरींक उजो कसो लागलो ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. राजधानी पणजेंतल्या भौशीक येरादारी तशेंच येरादारी वेवस्थापनाचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसा. प्रवाशांक व्हरपी कांय बशींची सामकीच वायट स्थिती जाल्ली दिसून येता. हाका लागून प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडटात. इतलेंच न्हय जाल्यार बस स्टँडाचेर कोयराचो एक प्रश्न आसा. तशेंच नो पार्किंगेंत गाडयो पार्क केल्ल्यो दिश्टी पडटा. दुसरे वटेन पणजेंतल्या कांय इमारतीं भायर एसींतल्यान उदक फुटपाथांचेर पडटा. हाका लागून फुटपाथा चलून वचपी लोकांक त्रास जाता. ह्या प्रश्नाविशींची कांय चित्रां गोवा कॅन ह्या एनजीओन उक्ताडार हाडल्यात. मडगांव आख्या वाठारांत C² मल्टीप्लेक्स सिने विशांत कॉम्प्लेक्स ह्या थिएटराचें उक्तावण भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, राज्यसभा खासदार सदनाचेट तानावडे आनी वास्कोचे आमदार राजी साळकारांच्या हस्तुकीं जालें. खोर्जवे कार आणि दुचाकीमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी खोर्जवे वाठारांतलो लेनी नोरोना आणि हळदोणे वाठारांतल्या अगिमा फर्नांडीस गंभीर जखमी जाल्ल्यान दोगांयचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिवसांच्या कृष्णनगर वाठारांत भर लोकवस्तीत बिबट्याची दहशत वाडल्या. ह्या बिबट्यान कांय सुण्यांक लेगीत खाल्ल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. देखून थळावे लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपा खातीर राना खात्यान सांपळ लायला.
नाल्ल हो गोंयकारांच्या जेवणाचो एक म्हत्वाचो असो घटक जावन आसा. पूण हालीं तेंपार खेती आनी हेर रानटी जनावरांक लागून नाल्लाच्या उत्पादनाचेर स्पश्ट परिणाम दिसून येवपाक लागला. देखून माड हो कल्पवृक्ष आसून लेगीत आतां फक्त एक शोभेची वस्त जावन उरतली काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. हाचेरूच उपाय म्हणून दैनीक गोमंतक आनी सकाळ एग्रोवन हांच्या जोड पालवान शेतकार आनी नाल्ल तज्ञांक एकठांय हाडून खासा राष्ट्रीय नाल्ल परिशद घडोवन हाडटा. ही परिशद 10 ऑक्टोबराक इंटरनॅशनल सेंटर दोनापावला हांगा आयोजीत जातली. या परिशदेत नाल्ल उत्पादक, शेतकार, शेतकी शिक्षणाची विद्यार्थी तसेच हेर अभ्यासक वांटेकार जावं शकतात. तेन्ना येतात न्ही तुमी या परिशदेक? नोंदणी करपा खातीर तुमच्या स्क्रिनीचेर दिल्लो QR कोड स्कॅन करात आनी सहभागी जायात. कृषी गांव उरपाचे दृश्टीन आमी आमचो जितलो प्रयत्न आसा तो आमी करता. कित्याक नेचर जें आसा पळय आमचें न्ही तें आमकां तातूंतल्यान भायर सरपा सारकें दिना. म्हणटकीर आमी आमगेलें जें कितें पयलींचें माडाचें किंवा सुपारेचो जो धंदो आसा तो मनांतल्यान कसो सोडूंक शकना आमी. फक्त कितें जालां की गोंयकाराक सदचे जिणेंत नाल्ला शिवाय जेवण ताजें जायना. नाल्लाचे डेली तो उपयोग करता म्हणटकीर ताजे तो सामको जिवाभावाचो प्रश्न जाल्ल्यान तो सामको लागींच्यान तशें पळयता. पण खरें म्हणल्यार बाकीचे जी फ्रुटां वाडल्या, बाकीचे जिन्नस वाडल्या, कड्डण वाडलां, त्या हिसपान जर आमी पळयत आनी इन्फ्लेशनाच्या नदरेंतल्यान जाल्यार म्हाका दिसता की नाल्ल तसो खूब वाडूंक ना. आज शेतकी उत्पादन परवडना. कित्याक वर्मिन्स जो प्राणी जो आतां हें जाला उपद्रव करणारो, उदाहरणार्थ खेती, रानडुकर पूण कित्याक सकल पडिल्लो खाता. खेती म्हणटा ते तुका वयर अशे तरेन नासाडी करता की खेती नाल्ल जावपाकच दिना. आनी सरकाराची इतली बंधनां आहात की त्या प्रमाणे ताका खेत्यां मारपा मेळना, कांय करपा मेळना. सो नाल्ल जेन्ना पेंड येता तेन्ना फक्त तुवें पाडेल्या कापोवप, तो पेंड सकल उडोवपाक, निवळ करपाक, नाल्ल मेळपाक येवंक शकना. आणि नाल्लाक प्रोडक्शन करपाक आतां कितें हालीं दिसांक प्रोडक्शन बी ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस जाला सगळ्यांले. पावस हें तें सगळें हाजे खातीर आनी कॉस्ट वाडत गेला. पाडपाक आज 35 रुपया 40 रुपया माड पाडपाक घेता. चड आशिल्ले ते माड हें करपाक एक थोडे आसले इवन 100 रुपया घेता माड. वास्को नव्या होलसेल नुस्तें मार्केटाच्या ऑक्टोबराच्या निमण्या सप्तकात उक्तावण जातलें अशी माहिती वास्कोचो आमदार आनी SGPDAचो अध्यक्ष दाजील साळकार हांणी दिली. SOP निविदा जारी केल्या तशेंच नितळसाणे विशींची निविदा जारी करतले अशें आमदार साळकार हांणी सांगलें. अंदू आर्थीक वर्सांत गोंयांतल्यान 2800 मेट्रीक टन शेतकी उत्पन्नाची भायल्या देशांनी निर्गत जाल्या. ह्या उत्पन्नाक 50 कोटी परस चड मोल फावो जाला अशी माहिती शेतकी आनी प्रसंस्कृत खाण उत्पन्न निर्गत उदरगत प्राधिकरण हांणी दिल्या. एपिडा हांणी जारी केल्ले आंकडेवारी प्रमाण अंदूचे आर्थीक वर्स 2025-26 एप्रील ते जुलै या 4 म्हयन्याच्या काळात 2839 मेट्रीक टन शेतकी उत्पन्न देखीक भाजी, फळां, मांस, काजू आनी फेणी हांची संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या देशांनी निर्गत जाल्या. ह्या गोंयच्या शेतकी उत्पन्नाक 5.99 अमेरिकन मिलियन डॉलर म्हळ्यार 51.30 कोटी रुपया मोल आयला. फक्त रेल्वे आनी हवाई मार्गावरवी ह्या सामानांची निर्गत जाता. अमेरिकेत चालू आशिल्ल्या शटडाऊनाच्या 4थ्या दिसाची सुरवात म्हणून शुक्रारा लेगीत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सेगीत 4थे खेपे निधी विधेयक मंजूर करपाक अपयश आयलें. रिपब्लिकन समर्थीत विधेयकाक सिनेटांत 54 मतां मेळ्ळीं.
विधेयक मंजुरी खातीर 60 मतांची गरज आशिल्ली. अमेरिकेत मंगळारा जाल्ल्या मतदाना उपरांत बुधवारा शटडाऊन सुरू जाल्लो. सरकारी संस्था सध्या बंद आसात. न्यूयॉर्क टायम्साच्या मतान शटडाऊन सोमार मेरेन चलपाक शकता. मॉन्सुना उपरांत अरबी दर्यांत निर्माण जाल्लें पयलें चक्रीवादळ शक्ती आतां खर चक्रीवादळांत रुपांतर जालां. गुजरातांतल्या द्वारका पासून 420 किलोमीटर अंतराचेर दर्यांत हें वादळ सक्रीय आसा. तातूंत वराक 100 किलोमीटर वेगान हें वारें व्हांवता. फुडल्या 24 वरांनी ते पश्चिम नेतृत्वे कडेन वळटले आनी वायव्य आनी मध्य अरबी दर्यांत पावतले. सोमारच्यान ते मातशें उणें जावन ईशान्ये कडेन वळपाची शक्यताय आसा. ह्या वादळाच्या प्रभावाक लागून गुजरात आनी उत्तर महाराष्ट्रांत दर्यांत व्हड ल्हारां येवपाक लागल्यात. ह्या वादळाच्या खरपणाचे परिणाम महाराष्ट्रांतूय जाणवतात. मुंबय, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यां खातीर चक्रीवादळीची शिटकावणी दिल्या. 7 ऑक्टोबर मेरेन उत्तर कोकण दर्यादेग वाठारांत नेटान वाऱ्या सयत घोग्यांनी पावसाची शक्यताय आसा. घोग्यांनी पावसाक लागून नगरकाटा जगलपैगुरी ह्या पश्चिम बंगालांतल्या वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकजीण पुरायेन विस्कळीत जाल्या. तशेंच जलढाका, सुकमी, दैना आनी कुजी देयना न्हंयच्या उदकाची पातळी लेगीत बरीच वाडल्या. लोकांच्या घरांनी तशेंच बाजारांतल्या दुकानांनी उदक घुशिल्ल्यान खंयच येवच करपाक मेळना. लोकांक अक्षरशः घराच्या छप्पराचेर बसून रावपाची पाळी आयिल्ली आसा. मजगतीं वाडट्या उदकाच्या पातळेक लागून राष्ट्रीय महामार्ग 10 जो सिक्कीमाक जोडटा तो बंद दवरिल्लो आसा. देखून संबंदीत प्राधिकरणान हाची दखल घेवन लोकांक मजत करपाचेर भर दिवची अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. पश्चिम बंगालांतल्या साबार वाठारांनी पावसान खवदळ घाल्ल्यान लोकजीण बरीच विस्कळीत जाल्ली आसा. साबार न्हंयेचे लेगीत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान लोकांच्या घरांनी रस्त्यांचेर उदक आयलां. मजगतीं दुदिया आशिल्लो लोखंडाच्या पुलाचो कांय भाग कोसळ्ळो. दुर्दैवान ह्या घडणुकेंत 7 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळ्ळां. आतां मेरेन दार्जिलिंगांत वेगवेगळ्या कडेन घडिल्ल्या घडणुकांनी 20 जाणांक मरण आयिल्लें आसा. हातूंत पालसणां कोसळप, अकस्मात वाडिल्ल्या उदकाच्या पातळेक लागून फ्लॅश फ्लड स्थिती निर्माण जावप ही जापसालदार थारिल्ली आसा. बिहारच्या राष्ट्रीय महामार्ग 27E हो रस्तो पावसान खचला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वेळार ह्या मार्गावेल्यान एक 18 टायरांचो ट्रक वतालो. हो ट्रक बिहारच्यान आसामाक वतालो. मात हांगा पावताच रस्तो खचिल्ल्यान ट्रकूय रस्त्याक लागून उमटलो. उदरगतीच्या नांवान बांदिल्ल्या ह्या रस्त्याक लागून ट्रकांत आशिल्ल्या टायल्सांचे सुमार 6 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मात ह्या दुर्घटणे उपरांत मसत करपाक कोणूच येवंक नाशिल्ल्याची जबानी ट्रक ड्रायव्हरान दिली. तामिळनाडूच्या शिवकाशीत एका फुगोट्याच्या दुकानात उजो लागपाची घडणूक घडली. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर दाखल जावन तांणी 2 वरांनी उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो.
सुदैवान कसली जीवितहानी जावंक ना. नेमको उजो कसो लागलो ते मात अजून स्पष्ट जावंक ना. ह्या घडणुकीचो तपास सुरू आसा. मध्य प्रदेशात थंडेच्या कफ सिरप घेतिल्ल्यान 11 भुरग्यांक किडनी फेलियराक लागून मरण आयिल्लें. ह्या दुर्दैवी घडणुकेचो तपास करपा खातीर एक समिती वेंचिल्ली. मजगतीं आतां ज्या दोतोरान हें वखद प्रिस्क्रायब केल्लें त्या दोतोराक ताब्यांत घेवन ताची कसून चवकशी सुरू आसा. सध्या ह्या दोतोरा आड FIR नोंद जाल्लो आसा. तशेंच ह्या कफ सिरपाच्या उत्पादका आडूय पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो सखोल तपास करून खर कारवाय करपाचे आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्ले अशें कळटा. मध्य प्रदेशातल्या एका कफ शारपाक लागून 11 सान भुरग्यांक मरण आयल्या उपरांत आता ज्या शारपाक लागून ही दुर्दैवी घडणूक घडली त्या शारपाच्या विक्रेचेर बंदी ही पयलीच घाल्ली. मात आता ज्या मेडिकलांनी हाचो स्टॉक उरिल्लो आसा थंयसून ह्यो बाटल्यो जप्त करपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. फार्मा कंपनीच्या हलगर्जीपणाक लागून सान भुरग्यांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. देखून संबंदीत प्राधिकरणान ह्या प्रकरणात खोलायेन तपासणी करपाक सुरवात केल्ली आसा. डिजिटल युगात इंटरनेटाचो वापर वाढत आशिल्ल्यान सायबर गुन्यांवूय वाडत आसा. 2023 वर्सा राज्यांतल्या वाडट्या सायबर गुन्यांवांतले 33% गुन्यांव बायलां आनी भुरग्यां आड जाल्ले. 2022 वर्साच्या तुळनेत 2023 वर्सा बायलां आनी भुरग्यांच्या पिडितांचो आंकडो 1% वाडला. एका वर्सात बायल बळींचो आंकडो 9% उणो जालो तरी पिडीत भुरग्यांचो आंकडो 5% वाडला. हालींच नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोन उजवाडायिल्ल्या वर्सुकी अहवालांत हें स्पश्ट जालां. ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या शांताराम पिराय 87 हांकां 4 ऑक्टोबराक मरण आयलें. तांणी हिंदी आनी मराठी चित्रपट मळार व्हड योगदान दिलां. संध्या शांताराम हांणी आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरवात 1951 आपले घरकार व्ही शांताराम हांणी दिग्दर्शीत मराठी चित्रपट भूपाळी वरवीं केली. 1955 झनक झनक पायल बाजे ह्या संगीत नाटकात अभिनय केले उपरांत ती लोकप्रिय जाल्ली.
भारतात लोकांमदी भांगरा खातीर एक वेगळेच तरेची ओढ पळोवपाक मेळटा. भारतांत भांगराचे वा रुपयाचे वस्ती घालिना जाल्यार ते लग्न अपुराय मानतात. लोक वेगवेगळ्या प्रसंगांचेर एकामेकांक भांगराच्यो वस्ती वा बारीक सारीक कितेंय भेट म्हणून दितात. भांगर भारतांत शुभ मानतात. इतलेंच न्हय तर सुरक्षीत गुंतवणूक म्हणून ताची चड मागणी आसा. भांगराच्या ह्या पिशेपणाक लागून भारतीय कुटुंबां कडेन अदमासान 25,000 टन भांगर आसा आनी हो आंकडो दिसान दीस वाडतूच आसा. हाचो परिणाम भारतीय कुटुंबां कडेन संवसारांतलें सगळ्यांत चड भांगर आसा. विश्लेशक ए.के. माधवन आनी एक्सचेर एका पोस्टात म्हणला, भारताचो खाजगी भांगराचो सांठो 25,000 टन आसा, जो अमेरिका, जर्मनी, चीन आनी सामको रिझर्व्ह बँके कडेन आशिल्ल्या भांगराच्या सांठ्या परस चड आसा. चीना उपरांत भारत भांगराचो संवसारांतलो दुसरो सगळ्यांत व्हड गिरायक. हजारांनी भक्तगणांच्या हाजिरेत दिवचलच्या लाखिरे गावाची संत सद्गुरू बाळूमामांचो जल्मदीस सुवाळो भक्तिभावान मनयलो. ह्या सुवाळ्याक गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान मेळून 5,000 परस चड भक्तांनी हाजिरी लावन बाळूमामांचें दर्शन घेतलें. जम्मू काश्मीराच्या डोडा जिल्ह्यात सेगीत 4 दीस पडिल्ल्या पावसा उपरांत कैलाश पर्वताचेर फ्रेश बर्फ पडपाक सुरवात जाल्ली आसा. ह्या पर्वता सयत पदरी गली, आशापती ग्लेशियर आनी हेर सरभोंवतणच्या वाठारांतूय भरपूर प्रमाणात बर्फ पडला. सध्या हो पुराय वाठार थंडगार आनी पळोवपाक सुंदर दिसता. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.